दिवचल पालिका वाठारांतल्या जोगी वाड्यावयले बांयची अवतिकाय जाल्या। हे बांयत झोपां वाडल्यात आनी उदक पिड्ड्यार जालां। ह्या बांयची दुरुस्ती करची अशी थळाव्या लोकांची मागणी आसा। बांयचें उदक दूषित जाल्ल्यान लोकांनी हे बांय कडेन फाट केल्या। नळाक उदक नासलें काय वाड्यावयल्या लोकांक हे बांयचे आधार जावंक शकता। देखून हे बांय कडेन पालिकेन लक्ष घालचें अशी मागणी आसा। पळयात तुमी ही एक भुतारची कशी हांगा जावन पडलेली आसा। नरेश सावळान एका टायमार ही बांयक मातसो हात घातलेलो, पूण ते अर्दवट काम जालें आनी ह्या बांयची अशी परिस्थिती जाली। परंतु कोण नगरसेवक सुद्दां ह्या बांय कडेन लक्ष दिना आनी अशी परिस्थिती जावन पडलेली आसा। तेन्ना नगरपालिकेन बिचोलीच्या म्युनिसिपालिटीन आनी ह्या कुंदन फळारान तेंच्यांनी लक्ष हांगा ह्या जोगेवाड्याचेर घालचें। ह्या हांगासरलो स्थायीक जो नगरसेवक आसा तो हांगासर बारीक सारीक कामां करतात, पूण ही मेन कामां जी करपाक जाय तेजेर तेंचें लक्ष ना न्हू, ताका कितें करपाचें।